मनशा भितर जिद्द आनी इच्छाशक्त आसल्यार ताच्या ध्येया कडेन पावपाक ताका कोण आडोवंक शकना। अशेंच काम पारपती वाडो बांदोडेच्या सिद्धेश नायक हांणी करून दाखयला। सिद्धेश हो जल्मापासून मोनो। सिद्धेश नायकान पयलीं एक वर्स कुट्टीच्या पशुसंवर्धन कार्यालयात काम केलें, मात ताका ताच्या कामाचो पगार दिवंक नाशिल्ल्यान ताणें तें काम सोडलें आनी तो ह्या वेवसायांत देंवलो। वयाच्या 14 वर्सां सावन तो नरकासुराची मुखवटी तयार करता। फाटली सुमार 36 वर्सांच्यान तो ह्या वेवसायांत आसा। ताच्या ह्या मुखवट्यांक गोंयांतूच न्हय जाल्यार वेगवेगळ्या राज्यांत लेगीत व्हड मागणी आसा। फोण्या दादा वैद्य चौकान म्हाज्या फाटल्यान तुमी हांगा पळोवंक शकता। म्हाज्या वांगडा आसा बाब सिद्धेश नायक, जो रावता रामनाथी देवळा कडेन उणीर बानिवड्या म्हणटा थंय। हो सिद्धेश जो आसा तो जन्मताच मुको आनी भेड्डो आसा, म्हणजे ताका आयकपाक येना, तशेंच म्हणजे दिव्यांग जेका आमी म्हणटात। ताका ल्हानपणा पासून आयकपाक येना, उलोवपाक जमना। पिरायेच्या 14 वर्सां सावन म्हणजे जेन्ना तो 14 वर्सांचो आशिल्लो तेन्नाच्यान तो नरकासुराची वृत्ती जी आसा, हे मुखवटे आसा ते तयार करपाचें काम करता। तेजेरूच ताणें आपलें पोट धरयलां। पयलीं सुरवातीक तो बस स्टँडार बसतालो पंपा कडेन, थंयच्यान उठून तो वयर दादा वैद्य चौकान वयर बसपाक लागलो। थंय कोणे तरी ताका धांवडायल्या उपरांत ताणें फाटल्या कांय वर्सां सावन हे उडपी हॉटेल जें आसा, त्या उडपी हॉटेलाक तेंकून जे आपल्याला दुकान हांगा मांडटात, तो बऱ्यांतली बरी सुंदर सोबीत अशी नरकासुराची वृत्ती करता, मुखवटे करता, ल्हाना पासून व्हडा मेरेन। आनी तांकां गोंयभर मागणी आसा। काणकोणच्या पत्तान वास्को मेरेन तेज्या वृत्त्यांक मागणी आसा की 4000 मेरेन, 4500, 4000, 3000, 2500 ते लास्ट भुरग्यां खातीर जी केल्ली आसा ती 150 रुपया मेरेनची वृत्ती तो हांगा तयार करता। फाटली जवळ जवळ 36 वर्सां जाली। पिरायेच्या 14 वर्सां, सद्या तेची पिराय 14 वर्सां 50 वर्सां आसा। 14 वर्सांच्या वयाचेर तेणें हें काम हातीन घेतलेलें। हांगा सद्या शिकलेले लोक सरकारी नोकरेच्या फाटल्यान धांवता, जाल्यार हो सिद्धेश हो दिव्यांग मनीस जो आमच्या वांगडा आसा, तो आपूण स्वकश्टान स्वखर्चान, आतां फाटल्या दिसांनी इतलो पावस पडला तरी पूण तेणें तेमस करून ही वृत्ती तयार केल्ली आसा, मातयेचो साठो करून वृत्ती तयार केल्ली आसा। हें बऱ्यांतलें बरें वृत्तें। तो सिद्धेशा कडेन जेन्ना संभाशण करपाचो प्रयत्न केलो, ताका उलोवपाक जमना, पूण तेणें हावभावा वयल्यान सांगलें। मजगतीं तेणें एनिमल हजबंड्रीन कांय काळ काम केलें, एका वर्सा खातीर काम केलें, पूण थंय ताका एका वर्साचो पगार दिवनाशिल्ल्या कारणान तेणें आपलो तो जॉब सोडलेलो आसा। दुर्दैवान सिद्धेशाची बायल जी आसा ती ताच्या सारकीच दिव्यांग आसा, मात तेजी 2 भुरगीं, भुमिका आनी धाकटो विनायक, ती दोगांय भुरगीं उलयता, आयकता, दोगांय शिकता। भुमिका आसा तें 11वेक शिकता आनी चलो जो आसा तो 9वेक शिकता। गोमंतक टीव्ही खातीर हो खाशेलो रिपोर्ट। ह्या सिद्धेशाचें कौतुक जावचें, तेजी कला गोंयभर पावची म्हणून हो ल्हानसो एक प्रयत्न। गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान शेखर नायक।